इफेक्ट म्हणजे इफेक्ट सगळ्यांचेर येतलो न्ही. आमच्या अंडर आतां कितले जाण काम करतात. तांकां पयलीं आमी बंद जाल्यार तांकां कितें करून पोसतले आनी तांकांय काडचें पडलें. आनी मागीर तेंची फॅमिली ते पोसताय आमची वयरी. आमची शॉप चलता बार चलता म्हूण ते घरान कितें व्हरोन दिताय न्ही. तेंचे कितें मेळटा तांकां. आतां आमी बंद जाल्यार मागीर ते कितें करतले. पयलीं सद्या आनी गव्हर्मेंटाकूय पयलीं सद्या मायनींग बंद जालां. तो रेवन्यू ना आनी येवूय जाल्यार आतां एक्सायज रेवन्यू बंद जाल्यार आनी सफर जातले. सगळे सफर जातले. म्हणटकीर गव्हर्मेंटान कितें पूण करपा जाय न्ही. आतां 2 स्टेटींतून तेणी एग्जाम केले जाल्यार आमकां गोवाक इजिली करूं जाता तेंच्यान. तर अशें गव्हर्मेंटान कितें पूण स्टेप घेवपा जाय करपाक. नाजाल्यार कितलीं जाणां आतां डिपेंडंट कितलीं जाणां आसतात. नॉट 1 and 2. Most of the families are dependent on this. As for me, my family is totally dependent on this. And if you are closed down, then मागीर आनी कितें आमी कितें म्हूण करपाचें. इलेक्शन जशें आमकां हायकोर्टाचे डायरेक्शना प्रमाणे आमचे हेड डिपार्टमेंटान आमकां डायरेक्शन केलें आसा की सगळे जी इफेक्टीव आसा 500 मिटर भितर तांकां आमी आतां ऑलरेडी आमची टीम गेल्ली आसा सांगपाक की आयच्यान तांकां बंद दवरपाक केलें. बंद दवरचें म्हणून केलें एज पर द डायरेक्शन फ्रॉम द हेड ऑफीस. अशें मर्मागांव तालुक्यांत आनी 663 लायसन्स दिल्लीं आसा. तितूंतली आमकां इफेक्टीव 494 ही आमकां इफेक्टीव जाता. ती म्हळ्यार 500 भितर पडल्या ती आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसा विदीन 500 मिटर. आनी ते म्हळ्यार आमचे 3 हायवेक धरून मर्मागांव ही आमकां 3 हायवे आसा. 17A आनी 17B. ते 3 हायवे धरून म्हणजे टोटल आमकां 494 इट कम्स विदीन 500 मिटर्स. सो फार वी आयडेंटिफायड. आनी तितूंतली 494 तितूंतली आमकां 169 लायसन्सीस आमचे सेव जाता. सेव जाता म्हळ्यार ती आमचे विलेज एरिया ह्यो 500 मिटरां भायर पडटा पळय ती विलेज एरिया लायक बोगमालो, कासावले, वेलसांव, आरोसी, कुयेली ह्यो विलेजी जी आमची 169 ती आमची सेव जाता. We are still have faith in the government. So let's see what the government is going to do, because there are a lot of livelihood depending on this trade. Bars, like for example, baranche tari जायते depend like chicken sellers, meat sellers, vegetable vendors, then fishermen. They also depend on the bars. It will affect the general trade also later on. Regarding the tourism side. Tourism, yeah, definitely. Tourism also will take a back seat if this order is implemented. Let's see now what the government says, and accordingly we'll have to move around.